गोंयकार आयज आमी दामबाबाच्या पांया कडेन आसा. मडगांव ह्या शहरान आसा आनी तुमी पळयता आसतलो मडगांवचो मार्केट हो फामाद मार्केट आसा सावदी गोंयतरी. आनी ह्या मार्केटान जी आमची बायलांक तांकां बायलांक जो संघटन घडपाक जाय ताका लागून फूल रानी म्हणून हो आमी संघटन जी आसा तो घडयिल्लो आसा आनी हेजो जावण जो आसा तो म्हापसा तालुक्याचो. आनी आयज वुमन्स डे आसा सगळ्यांक वुमन्स डेयाची निमीत परबी आनी ह्या वुमन्स डेयाच्या निमतान आमी आयज ठरयल्लें आसा की मडगांव मार्केटान जे आमची बायलां आसा जे तरेकवार धंदे करता जावं ते आमचे फुलां विकता जावं ते फ्रुट्स विकता जावं ते वेजिटेबल विकता जावं नुस्तें विकता जावं बाकीचे खाणावळी पदार्थ विकता जावं आनी कितें कपडे विकता. सो हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लागून ही आमची जी बायलां आसा ती बायलांक खंय ना खंय तेंचे जे इश्यूज आसा ते मांडपाक जाय, तेंचे जे कन्सर्न्स आसा ते मांडपाक जाय आनी ते उलोवपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी खंय ना खंय हे फूड रानी हो कॉन्सेप्ट हाडलेलो आसा, हो इनिशिएटीव हाडलेलो आसा आनी ह्या इनिशिएटिव्हा अंडर तांकां एक बॅनरा अंडर हाडून तेंचे जे विशय आसा ते मांडपाचे ठरयल्ले आसा. आनी ताका लागून आयज आमी मडगांव मार्केटान येयल्ले आसा आनी मडगांव मार्केटान लागून आमी तेंचे रेजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस आसा तो सुरवात करतले आनी तांकां विजीट दितले. सो मागता आमचो बाब रुबट लोकसभा कॅन्डिडेट सावथ गोंयचो की तेणेन तेजे विचार सांगचे की कसो आमचो फूड रानीचो प्रोसेस आसा. आयज आमी मडगांव शहरांत आहा आनी जे परी आमच्या आमदारान सांगलां आमी दामबाबाच्या पुतळा पेडा कडेन आहात आनी येवपाचो कारण म्हणल्यार उजवाड घातला आमदारान की ज्यो पळय आमचे बायलो आहात जे लोकल आमचे मार्केटींग करतात तेंची परिस्थिती लागून आयज आमकां हिंगा येवपाक पडलें. आयज जे पळय आमचे लोकल जे पळय वेंडर्स आहात जे पळय आमचे जावं ती फूल विकपाची जावं ती नुस्त्या विकपाची जावं ती तरेकवार बारीक बारीक फळां जो लोकल प्रोडक्ट येता ही सगळ्याक शिपडोन पडलो आहा आनी तेंचे दबाव घालून पयलीं आमची जायती जाणां आसली पूण आयज तेंचे दबाव घालून घालून तांकां काबार करून उडयल्या. आनी काबार करपाक एकूच कारण म्हणल्यार भायले जे पळय जे धंदो करतात भायले लोक ते कारणाक लागून आमचो नीज गोंयकार जे नीज गोंयचे बायलो आसलेले जावं ती बारीक फूल विकताले बारीक बारीक आपले कितें वस्तू हाडून गांवच्यो हे विकताल्यो तांकां काबार केल्यात आनी ती सगळे कडेन शिपडलो पडले आहा. तांकां युनायटेड म्हणलो कोणें हाडूंक ना केन्ना तजवीजच करूंक ना. आयज तेंची युनिटी ना म्हणून ती शिपडत गेल्या आनी ती आपल्या धंदो जे पळय 2 पयशे जोडटाली आपल्या घरा कडेन व्हरताली ते बंद जाला आनी काबार जाला आनी तेंची परिस्थिती घरची परिस्थिती बी बिगड जायत वता. कित्याक सरकारान जे पळय तेंचे इनिशिएटीव कितें घेवपाक आसलेलें हें तें कांयच ना. आयज एक बेजीक फॅसिलिटी हे बायलो जे आमचें काम करतात हिंगा कितें धंदो करतात तांकां बेजीक फॅसिलिटीज जे पळय टॉयलेट आसूंक जाय फॉर वुमन इट आसूंकूच जाय. आयज बेजीक फॅसिलिटी ना. आयज आमी हॅप्पी वुमन्स डे सेलेब्रेट करतात. खरें आमचे बायलो हे हॅप्पी वुमन्स डे सेलेब्रेट करपाक शकतात. एक बेजीक नेसेसिटी तर तांकां ना आनी हॅप्पी वुमन्स डे केसलो. जर हे परिस्थितीचेर नदर घालपाक आमचो सरकार कितें करता, सरकाराचे आमदार आहात ते कितें करतात, हितूंक आतां लोकल बॉडी आहा ते कितें करता तांकां फॅसिलिटी मेळोंकूच जाल्ल्यो हे फॅसिलिटी तांकां दिवंक ना आनी तांकां एक मैदानार हाडपाक आयज मेरेन कोणें चिंतूंक ना. त्या कारणाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज मडगांवच्या शारांत येयल्यात. कित्याक सगळीं चारूय गणशांनी गोंयच्या भोंवोन स्टडी करून जावं ते म्हापशेच्या मार्केटान जावं ते पणजेच्या जावं फोंड्या जावं त्या आनी वास्कोच्या हीच परिस्थिती आहा. गोंयकारांक शिपडून उडयल्यात आनी गोंयकारांक काबार केल्यात. पूण हे गोंयकाराक एक प्लॅटफॉर्मार हाडपाचें काम आनी निर्णय आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवनान घेतला आनी हे कारणाक लागून आमी फूल रानी हो रेजिस्ट्रेशन आमी दर एका हितून वयतले दर एका आमच्या गोंयकारा कडेन पावतले आनी तेंचें रेजिस्ट्रेशन घेतलें आनी तांकां हेजे फुडें कितें अडचणी जाल्यार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जी पळय आहा तेंचे फुड्यान तांकां सांगात दिवपाक आमी थांपणी तेंचे बरोबर आसतले. आतां रोखडेंच आमी आमचें रेजिस्ट्रेशन चालू करतले. पूण एक सरकार हेजेर फेल जाल्लो आहा म्हणून ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आयज तेंचो बिझनस जे पळय आसा बारीकशें सामान हाडटा ते पासून होपना फकत ना मायग्रेंटींतल्यान चड जाल्लो आहा आनी हांकां सपोर्ट कोणाचो तरी मेळटा आनी आमकां तेंचेर दबाव घालून 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 आमचे गोंयकार आहा ते बायलो तेंचेर दबाव घालून तांकां एकूच षडयंत्र चल्लें आहा तांकां काबार करपाक जाय. तांकां एक इनिशिएटीव आहा हे मडगांवच्या शारांत आनी कोण एकलो पासून गोंयकार तांकां नाका हें विजन घेवन ती आहा. पूण आतां आमी रेव्होल्युशनरी गोवन आतां भितर सरल्यात. हे सगळे गोंयकारांक आयज पासून ते कास्तीक आनी त्रास काडून आहात तांकां एक मैदानार हाडटले आनी हो तांचो धंदो आनी आनिकूय
हो फुडें नेट्टान हाडपाक आमी तांचे बरोबर सांगात दितले आनी हो नेट्टान हाडटा म्हणून आमकां तांकां आश्वासनां दितले आनी तेंचे बरोबर आनी एकदां म्हणटा आमी ठामपणीक आमी तेंचे बरोबर आसतले ह्या फुलराणी रेजिस्ट्रेशन जाले उपरांत हेंच सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव मागता आमची मॅडम जी पळय आहा फुलराणी ती इनिशिएटीव घेता आनी ती ते तोंडांतल्यान ती 2 उतरां तुमकां सांगतली. नमस्कार गोंयकारांनी. आयचे दिसा व्हडलो दीस बायलांच्या जिवितांत. आज हांव तांकां उनुनीत परबी दिता आजच्या दिसाची आनी हॅपी विमन्स डे म्हूण विश करता. हांगा आमी सगळीं जमल्यात. आमचो MLA आसा सांतांद्रेचो, सावथ गोवा कॅन्डिडेट आसा रोबर्ट परेरा. सो ते आमी सगळीं आनी आमची सगळीं विमन्स विंग प्रेजिडंट्स बी हांगा प्रेजंट आहा. सो तेंचे वतीन हांव सांगपाक सोदतां की बायलांक BJP गव्हर्मेंटान सदांच बायलांक एक वायट उजार केला. तांचेर जेन्ना रेप जाता, तांचेर जेन्ना क्रायम्स जाता तेजेर केन्नाच तेणें निशेध मारूना वा तांकां केन्नाच सपोर्ट दिवंक ना. जावं ते हुंय वचून बायलेक केन्ना बरो फावो तो मान ना. दुसरें म्हणल्यार तांकां फक्त जेन्ना ते रॅलीज जाता तेन्ना एक फुलां मारपाची वो तांकां एक 500 रुपये दिवन वो तांकां बास ट्रान्सपोर्ट करून फ्री ट्रान्सपोर्ट फ्री जेवण तितलेंच एक दिसाचें रॅलीचें. मागीर ते उपरांत तेंची कितें सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तितूंतल्यान ती जावं महिला मंडळ वो आंगणवाडी ग्रूप. सो तांकां सगळें तेच टायमार तेच दिसा जेन्ना आमचो कोणूय व्हडलो वानादीक येता तेन्ना तांकां व्हरता आनी आपणाचें स्ट्रेंथ दाखोवपाक उजार करता. बायल स्ट्रेंथ दाखोवपाक ना, बायल आपुणूच एक स्ट्रेंथ ताजे भितर खूब आसा. ती एक लोकड भितरल्यान हें आमी प्रूव करपाक सोदता अंडर फुलराणी एसोसिएशन. सो आमी आज एकठांय जाल्या सगळे मडगांवचे बायलांक मेळपाक जी गोंयची आमची घरांत उगयतात जेवण जावं ते भाजी वो नुस्तें वो कितें आपणाच्या घरांतल्यान हाडून मार्केटान घालता मडगांवां तांकां फावो तो सपोर्ट आज मेळना. सो तांचे आमी आज प्रश्न आयकून घेवपाक सोदला आनी तांकां एक बॅनरा खाला फुलराणी एसोसिएशन अंडर RGP. सो त्या बॅनरा खाला आमी तांकां एकठांय करून तांचे सगळे प्रश्न मानून जे आमचे कडेन जाता. आमचो सदांच MLA सांतांद्रेचो MLA फूल सपोर्ट आसा. तो हांव सदांच म्हणटा गोंयचो MLA अशें म्हाका दिसता. सो केन्ना आमी कसले प्रश्न तेजे कडेन घेवन गेला तेन्ना केन्ना ना म्हणून ना तेन्ना पळोवं ना खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आशा बाळगिता तो सदां आमच्या सांगाता आसतलो. आनी आमचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट रोबर्ट परेरा ताकाय बी खूब उमेद आसा दुसऱ्याक आदार करपाक. भोव करून आमच्या बायलांक तो सदांच सपोर्ट करता आनी जेन्ना तो असो पावरान येतलो तो तुमच्या हातांत आसा. हांव बायलां कडेन आज दिसा मागता की ताका सगळ्यांनी वोट करून व्हडल्या संख्यान ताका निवडून हाडचो हेंच मागून देव बरें करूं. फुलराणी म्हणून आमी इनिशिएटीव सुरवात केला. तेका लागून तुमकां लागून ते हाडपाक लागून सगळीं एक मैदानार रावया आनी हो धंदो ही बारीक आहा न्हू मोड जावपाक जाय. कोण मोड जावन गेल्ले आहा ते खबर आहा तांकां आनी आमची परिस्थिती ही जाल्या धाकले मॅच घेवन बसपाची. आमी केन्ना वाडटले आमच्या भुरग्यांची वाड केन्ना जातली. सो आमी एकजुटा आमी रावया आनी हें करून घेवया. ओके रेजिस्ट्रेशन कोणचे कोणागे लोवची तुमकां आतां खंय दिल्या मडगांव दिल्या लोव आमचो
बेश्टे हाडपाक येयल्या तेच जाता न्हू तें आतां हांगा हें करून वता आनी तुमी वता कितें म्हणून मस्ती कोण करता सगळ्यांक खबर. चेंज जावपाक जाय हें चेंज करता जाल्यार आमी एक मैदानार येवया आनी करी तेका लागून आमी इनिशिएटीव घेवन आमी तुमची मऱ्यान दिल्यात आमी तुमच्या बरोबर सदां आसतले तांकां ती कितेंय आपील ना फोण्या म्हापसा बी आमी सामकें सगळीकडे आरती मारली ती आमकां दाखयता कितें जाल्यार मागीर तुमी सांगा आमकां तेजेर नंबर सगळें आमी पळयता म्हाका ते हें दिलं तुवें ना नंबर आसा ती बरी आमची तेंचे बरोबर बराच न्हू कशी आसा ना फुलबानी म्हणून रजिस्ट्रेशन हय येता ना तू नंबर ना जाल्यार कांय फायदो ना कांय नुकसान ना तूं हें उलोव कर आं नंबर कोणाक सांगता कितें प्रश्न आसल्यार कितें डिफिकल्ट आतां हो नंबर मार्क करता आनी दिता हां तेजेर फोन मारपाचो केन्नाय गरज पडली कितें आसलें आं सांग देव बरें आमी येल्ले तुमकां गिरायक जायना तें पळोवन आमी येल्ले आनी तुमकां सगळ्यांक एक एक सांगात एक मैदानार हाडपाक जाय म्हणून ते आमी शिकपाक उरलो आनी आमी हे दिसभर वतात घोरमतात करपतात आनी भायले जे पळय येवन आहात ते राशी करून वयता दुडवांची आमी 100 रुपया 200 रुपया अरोग आमकां शेळगाम काडूंक पडटा सो हें खंय तरी बंद करपाक जाय त्या कारणान लागून आमी तुमचे म्हऱ्या आयले तुमकां एकठांय करपाक आनी आमी तुमचे बरोबर सांगातान रावपाक गोंयकार काबार जाता सारकें हय गोंयकाराची परिस्थिती सांजची जेवणाक काय जेवपाक परिस्थिती जाता ओके हें बंद करपाक जाय बंद करता जाल्यार आमी तुमकांय सांगत जायो दोगांयनी सांगातान रावन हें करुया सगळीं गोंयकार नाजाल्यार तिकाच ते लोकांक गुडगुडी जावपाक पावता केन्ना मॅडम रजिस्ट्रेशन मॅडम गरज पडल्यार तुवें फोन मारपाचो केन्नाय कितें गरज पडली जाल्यार फोन मारपाचो आमी सगळीं जीं गोंयकारां आहा पळय ती एकवट जावपाची भायले लोक अडचण करता आमी आहा गोंयकारान वता मारपाची बायलांनी सावळी रावपाची बायलांनी बंडल घेवन घरांतपाची आनी आमी 200 रुपया घालपाक आमकां शेळगाम घालपाक पडटा ही परिस्थिती गोंयकाराची वता बरोबर दिसलो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आई गोंयकार म्हण तुमी सांबाळना पूण आतां गोंयकाराक खूब काबार करपाक सोदता हो धंदो मुखार व्हरपाक लागलो ही परिस्थिती सपना घेवन बसपाची आनी तेंच्यांनी दुकान घेवन रावपाची जाल्ली हें बंद जावपाक जाय म्हणून आमी तुमचे मरण येयल्ले आहा सगळ्या गोंयकारांक एक कडेन हाडपाक जाय आज 50 नाल्ल घेवन येता थोड्या दिसांनी 25 नाल्ल घेवन येतले आनी थोड्या दिसांनी बंद करून हें जावपाक ना
हें जावपाक नाका म्हणून आमी तुमच्या म्हऱ्यान दिल्या बराबर रावया ह्या धंद्या वयर काडटा जाल्यार आमचो गोंयकारांचो एक चड म्हत्वाचो ओके तेका लागून आमी फूल रजिस्ट्रेशन आमची मॅडम इनिशिएटीव घेता आमचो आमदार येयला तुमच्या म्हऱ्यान हें गोंयकाराक वयर काडपाक सो दोगांनी सगळ्यांनी आमी एकमेकाक हात दिवं गाडये कोणाच्या आदारान सरकाराच्या आदारान आमी बराबर रावया गोंयकार आमी तुमकां बँक दितात आनी आमी हो धंदो वयर काडपाक जाय तेन्ना निघता हें वाडोवन तुका कापसात जावपा जाय तुज्या भुरग्यांक मेळपाक जाय हें करपाक सदां आसतलें तुमकां केन्ना गरज पडल्यार आमी मारपाक मॅडम म्हणून आमचो आमदार येयला आनी त्रास जाता तुमकां सो तुमच्या सपोर्टा आमी रावता कित्याक त्रास जाले एक उदक सगळें येता मागीर तांकां गेले ते फावटी फुलां टायमार कितें जालें तेणी हाडली आनी तुमकां त्रास केले तेणी म्हणजे फुलां आसली ती बावली आमची गोंयकार आशिल्ली सकाळची रातची पळय रावली आनी तेंगे खपना सारकें सारकें बरोबर हय सारकें उलयलें आई सारकें उलयलें ना तुमी देवा फुडें सारकें उलयलें न्हू तेच म्हणटा फक्त आमकां फटयलें हेका लागून आयज आमी स्वता करून भुरगे वावरता कितें उरलां तें सांबाळ्या म्हणून आमकां फटयत आसा सरकार फुडें जावपाक ना आमी सारकें आयिल्ला तुमचें चल्या ना कितें हां चल्या वळख हां वळखता ते सांगता तुमचे बीन आसा जाल्यार वळखता हांव अवीन आसा मागीर दत्तेश आसा मागीर ते आमची हे शुभम आसा सगळे वळखता ते रोहन आसा बरें सारखें तेंच उलोवपा जाय न्ही सांगलें न्ही सारकें सत्य उलयलां दीसभर तुमकांच बसपा जाय आतां तुमी पळय तीन सिलिंडर म्हणटा आमी अजून वाट पळयता ना ना सारकें तुमी आमचे मनांतली उलयल्या आमी जे उलयता ते तुमी उलयला दीसभर कोण बसता तुमी बसता न्ही वत पळयनासता हें पळयनासता खुर्ची फाटल्यान तेंकपाक खुर्ची घेवन बसपाक मेळना ते जालें परिस्थिती तर तुका खुर्च्यो येना तेंकपाची इतकी बारीक मागीर हें हाल करून आनी हांव भितर एक मार्केटान बसपा जागो ना कांय ना खंयच सगळें मार्केट काडून दिला काय येता तूं वाज्या सगळें आमची जाणा थंय फोटो कोण घेतो मरे पोटा लागून कितले वर्स जाली मेजलो ना आयज तुका जाय वचपाक कितले वर्सां जाली तुका खबरूच ना पूण भायली लोक येवन हिंगा थोड्या वर्सांनी 2 वर्सांनी काडटाय तेय तेला बाटली विकताले कितें विकता तें खबर ना तेंकडे व्हडली मडगांव शॉप जालो आहाय तुका कित्याक जावं ना आं
तांकां कोणें पण आदार दिला आनी तूं कोणें पण आदार दिवं ना तुज्या मोऱ्यान कोणें येवना तूं फकत आदार मागो येयल्या वोट मागो तुजो मागीर आदार हात मारलो आनी आपल्याक वोट मार हें जाल्लें आहा हें तुमी बंद करपाक जाय आनी गोंयकारांनी एक मैदानार येवपाक जाय गोंयकार एक पडे तर ना एका बाळाची 5 तेला बाटली काय आनी 2 वर्सांची काय तेला बाटली मेळपाना हें बंद जाता ताका लागून आमी सगळे गोंयकार एक रावया आनी गोंय सालवार करूया आनी तुजे धंदे वयर काडया आमचे मदें आयज आमदार आहा कितले पयसान येयला तुमची मोगान येयला तें गरज ना घालोली आमचो गोंयकार खंयी पूण शेणटा तुजें दूख पळोवपाक जाय आमकां दारा दारा तूं वाया मोगान येयला तें तूं खंयचो आमदार येवपाक कशें आसा माहिती गरज न्ही आमी आतां तुका तेणें सांगलें रुबोटा की आमी कित्याक लागून येयला ते आमी कुंड्रांनी आमचें एक हें केलां तितून आमी सगळे बायलां नुस्तें आसतात बायलांचे खुबशे इश्यूज आसा ते खंय ना खंय ते फुडें व्हरपाक जाय पण तुमकां आदार मेळना मेळटा तुमकां आदार मेळना त्याच आदार मेळोवपाक लागून आमी तो कुंड्रांनी म्हणून म्हणल्यार केन्नाय तुमकां गरज पडली आनी कितें इश्यू जालो कोणानी कितें मुतलें कितें जालें तुमकां धांवूंक सोदलें जावं आनी कितें करूंक सोदलें जाल्यार तुमी तेजेर फोन मारपाक दिसतले आनी तुमकां आदाराक लागून सगळे जी बायलां आसा ती एकठांय जातली सो हेका लागून आमी हो एक इनिशिएटीव हाडला प्रोग्राम केल्लो तुमकां आतां तुमी अशी बाटली घेवन बसता तेल घेवन बसता जावं नाल्ल घेवन बसता जावं आनी कितें घेवन बसता सो तुमकां खंय ना खंय आदार जाय फाल्यां कितें वयर सकयल जालें जाल्यार सो ताका लागून आमी तें इनिशिएटीव केलां केन्नाय गरज पडटा फोन मारपाक बरें देव बरें करूं तुमचे बेसांव जाय आमकां तूं खंय रावता पासान भिजावन खर्च तरी आनी कसलो न्हय आमकां मॅसेज घेवपाक जाय ओके करया आमी त्या दरम्यान दामबाबा दात आसतले हें गिफ्ट म्हणून बारीकशें पूण मेजूच घेवन आहा जिवीत काबार जावपा जाला हें मॅच आहा तें शॉप केन्ना जातलें आमचें हे भुरग्यांनी तुज्या भुरग्यांनी हेच मॅच घेवन रावपाचें सांग तूं म्हाका फाल चेडवान येवन हें मॅच घेवन राखपाचें वो मॅच चेडवाक शॉप घेवन आसूं आहलोले चेडवा चेड्याक शॉप आसूं आहलोले आयज आमचो आमदार आहा तुमकां मेळपाक येयला घट रावा तुमी आमी आहा तुमचे बरोबर बाकीच्यांकूय जमोया आई खबर आसा की रेवल्युशनरी बायलां जी आसा बायलांक आमी उक्ती हाडपाक जाय आयज तुमी पळयता आसतले बायलांचे खूब अत्याचार जाता जावं खुबशे तुमकां आतां हांगा दंगोबा शिकलो तुमकां सारको मेळना तुमकां मदीं मदीं धांवणे येता तुमकां आनी हें करता ताकाच लागून खंय ना खंय इतलीं वर्सां तुमी आतां हांगा आसा आतां तुमी सेवा केल्ली आसा कितले धंदो करता सेवा करता पूण ते खंय ना खंय राखपाक जाय आनी फुडें उरपाक जाय फुडली जी ती येतली तांकांय उरपाक जाय ताकाच लागून आमी तुमकां एकटे हाडपाक लागून कुलरांनी म्हणून एक इनिशिएटीव सुरवात केल्ली आसा सो तितून आमी कितें करता आयज आमी रेजिस्ट्रेशन करता सगळ्यांचें नोंदणी करता लोकांची आनी ती नोंदणी केल्ल्या नंतर केन्नाय तुमकां गरज पडली जाल्यार आमचो नंबर आसतलो त्या नंबराचेर फोन मारपाक मेळटलो तुमी तांकां नांव आनी नंबर दिया हो आमचो रोबोट पेरेरा लोकसभाचो उमेदवार फुटबॉलाचेर मारपाचो आतां लोकसभा इलेक्शनाचेर मारपाचो हो रोबोट पेरेरा आमचो लोकसभाचो उमेदवार आमची बरेपण कितें जावपा जायना मॅचाच घेवन बसता आमकां आमी तुमकां आतां सोंपें बिपें मेळपाक जाय न्ही हांव करून जावं तूं खंय रावता
कित्याक काम दिया खूब जाणां सगळ्या ते जाणी रस्त्यानं पसंत लाईव्ह करके ना 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 काय ना तेच काय ना या कारणाला सांभाळले स्कूल सांभाळले आणि हे धंदे वय चोडोंक लागलो कितली वर्सां हे वतांक करपाचो आहाय तूं हिंगा उरला स्कुलान दवरून आनी फाटल्यान भायली व्हडली व्हडली शॉप घेवन गेली आनी तूं इतली वर्सां काम करून हेंच आहा आयज तुका कोणाचो आदारूय मेळना आनी तेंका कोणाचो आदार आनी तेंका मेळ म्हणून तेंका शॉप घेवपाक जाय तूं कित्याक कोण येयला तूं इतली वर्सां काम करता चल एक शॉप घेया एक शॉप घेयालो म्हणून कोण सांगपा येयला ना तो तुमकां गोंयकारांक आमकां काबार करूं शकता ते हे आमी गोंयकारांना काबार जावपाचें सोडून दिया आमी गोंयकार आहा ते एक सुद्दां रावया एक मैदानार रावया आमची उदरगत जावपाक जाय सदां हेंच घेवन बसता न्हू भुरग्यांक चेडूं बसपा जाल्यार चेडूं हें बसपा न्हू चेडवाक शॉप जायो ओन शॉप घालून दिवपाक जाय हें तुजें विजन आसपाक जाय हें तुजी चिंतना आनी तुजें अजून आसपाक जाय भुरग्यांक मत करून दाखोवपाचें कितें सो हें करता जाल्यार गोंयकार एक कडेन रावया आनी हें करया ते कारणाक लागून आमी फुलरानी जे पळय आहा मुवमेंट आहा फुलरानी तो आमचो आमदार आहा आमदार एक आख्खें गोंयभर भोंवता तो सांतान एक ट्रीप मोऱ्यां येयला हे भाशेन पांयांक कोणाक खंयचो आयज मेरेन गोंयचो खंयचो एक आमदार येवन लोकां पांयांक बसना तेंची अडचण आयकता आमचो आमदार येवन पांयांक बसना कित्याक तेका पळोवपाक जायना आमकां पळोवपाक जायना गोंयकाराची परिस्थिती हांव मातसो आमचो आमदार कोण सांगता सगळें खबर आसा आयज पयलीं म्हणटा तुमकां हेतून मंत्री लास्ट मस्त ना 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 असं असं ठीक आहे लस होय आमचो आमदार हांव ओके इंडियन आमचो एक जाता हांव फोटो तो आयज म्हापसा तुम्ही ऑनमध्ये सांभाळटा येता मागीर आमी हय 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 चांदर हांव सगळें खावप जाला सो आमची गोंयकारांक वयर काडपाक आमीच जाय गोंयकारांक दुसऱ्यान वयर काडपाक कसो पाड जाय तें बरेंपण केन्ना करतले गोंयपण आतां आमी करपाक जाय मिस करता पडटा जाता गिरायक जाता
पंगडांनी म्हणून आमी हें केला इनिशिएटीव केला तितून आमी सगळे गोंयकारांक एकटे हाडपाचें म्हणल्यार जीं बायलां आसा पळय तांकां धंदो करता पळय तांकां एकटे हाडपाक लागून आमी फुलरांनी केला आयज वुमन्स डेच्या निमतान आमी रेजिस्ट्रेशन करता सगळ्यांची म्हापसा मार्केटान सकाळी आयज आमी सांजचे मडगांव मार्केटान कित्याक केन्नाय तुमकां गरज पडटा तेजेर नंबर आसतलो तुमकां फोन बरें कितें हें जाल्यार सांग मागीर कितें तुका कोण त्रास करता कितें करता सगळे कडेन आसता तुजो नंबर घेतलो हें करून दवर हांव मागीर सेव करून रावली न्ही राव बरें आमची टाकी द्या फोटो घ्या फोटो सपोर्टा येयली आमी कित्याक वयता आमची बाजारां गोंयकारां त्रास जाता ताका कोण सपोर्टा येना तुमी थोडे शहर येता आमी ताका लागून प्रत्येक गोंयभर आमची गोंयकारां न्हू सपोर्टा फाटीच्यान फूल विकता न्ही आमची गोंयकारां कित्याक घेनात ते आमी जेन्ना झगडले न्हू तेन्नाच आमची गोंयकारां कित्याक फोन येता बाकी सो आतां चिंतला हें आनी त्रास नाका म्हणून सो आमी तुमकां आतां सदां तुमकां एक करतले ताका एक कडेन येवन तुमकां सपोर्टा रावता आयकल्यान कारण एक एसोसिएट ग्रूप केला म्हळ्यार त्या सगळ्यांनी एक कडेन रावपाचें आनी केन्नाय कितें प्रॉब्लम जाले तुमकां आमी त्रास जाता कोण धांवणयता किंवा त्रास जाता घाटी बीन जाल्यार आमकां सांगलें आमी सगळे येतले अशें फूल रे आई पडलेली फोटो घेवा यो बाय फोन आमचे दोनशे मातशे वयर चडपाक जाय आमचे बरें येयले सगळे गोंयकार सगळे फुलकारां जावं पळय भाजी इकता कोण इकता आमची गोंयकारां येत रावया दोन दिवस गाडी आमचे बरें पडटा आमी आमकां वयर काडपाक जाय आमचो आमदार येयलो आहा तुमकां मेळपाक आनी आमचें एक रेजिस्ट्रेशन करतले आमची बरें पडा अतिशय माहिती राखपाक खातीर आनी तुमचे धंदे वयर काडपाक जाय दोन पयशे घरा कडेन माय चल येतात न्हय चडपाक जाय नीट जावपाक जाय नीट लागून जाय दोन पयस घरां कमायत खावपाक जाय तुजी उदरगत जावपाक जाय ती ताशी घेवन येतलो ते शॉपाक वचपाक जातलो तुका हे शॉप जातले जाल्यार आमकां गोंयकारांक एक जाग्यार येवपाक पडटलें आनी धंद्या वयर काडपाक पडटलें आमची मजा आमचे तुमकां मेळपाक आमकां आमदार पसंद आहा कोण ना पळोवपाक बिगूट जाल्ले धंदे वयर काडपाक जाय म्हणून आमी गोंयकारां एक कडेन रावया बरंच न्हू बाय आमदार आमचो बरो म्हाका आमदार सांगता न्ही रे तो निलेश बोरकर मेळपाक गेले आमी मुद्दमून आमी तो केंद्रांनी भितर आमी सगळे एकटे हाडपाक आनी केन्नाय तुमकां गरज पडटा आनी लोक हाडपाक आमकां ताका लागून आमी आयज इनिशिएटीव घेतला तुमकां रेजिस्टर करतले आतां ते डिटेल घेतले आनी मागीर केन्नाय तुमकां हेचो आमचो नंबर आसतलो ताका फोन मारपाक बरें करून देव बरें कर तुमकां तुमी आमकां खूब आदार केला आमकां
तुमची घेतली आहे न्ही? तुमची घेतली. तुमची घेतल्या रजिस्ट्रेशन घेतले नाव आणि हे डिटेल त्यांनाही गौरव बोलले आमदार फकत इलेक्शना टायमार येता पूण इलेक्शन जायन आख्खे दिसभर आख्खे गोंयभर भोंवता असलो आमदार तूं मेळपाना हे कारणान लागून त्यांनाही किती गरज पडटा ता सांगपाची तूं खंय रावता जिल्ल्यान पयलें मगे आमी तुमकां एकटे हाडपाक सोदता गोंयकारांक सगळ्यांक साईराज जल्दी शॉपासून जावलेले ना पूण शॉप घेवपाचें तुका सुसार आसूंक जाय पूण भितर हे ना खूंय फुलां मार्केट रे इसकी बातें भारत को आमकडे एक विचार आहा आमकां एक शॉपो आसोन दिसता वो शॉप आसून आलो आयज मेरेन ना आयज जाणटी जाली पूण ही भुरगीं करतली हेजो विचार आहा बरी करपा नाही शकतली हें आमी काबार जाय पळयता त्या कारणाक लागून आमचो आमदार येयला मोऱ्या येयला आमचें दूख पळोवपाक जायना आमकां गोंयकारांक वयर काडपाक जाय गोंयकारां वयर काडटा जाल्यार गोंयकार एक कडेन रावपाची चड गरज आहा आनी आमचे धंदे वयर काडया आनी घराकडे वयता आसतना थोडे दोन पयशे सुबेज घेवन वयता जाल्यार गोंयकार एक जावपाचें चड गरजेचें ओके आमचो आमदार एकटे हाडपाक लागून यहाँ मेरे दो
पुरो गोंयकार काबार रावता गोंयकारांक एक जाग्यार रावया गोंयकारांक दिवपाक शिकपाक जाय आनी आमचे धंदे तेन्ना वयता गिरायक तेन्ना वयता तेन्ना जाल्यार गोंयकार काबार जाय पयला सोमतो काबार जातलो हें जावपाक पडून दिसना गोंयकाराक रावया गोंयकाराचे सगळे धंदे वयता आतां हें कोत्तोले फकत ना बाराबर रावन सगळे गोंयकार रावता आनी आमी तुमचे वावर सदांच आसतली आमचो आमदार येयलो आहा गिरीश बोरकर आंध्रे वळखत टिचर एस्टेशन आतां घेतल्या केन्नाय गरज पडटा आमचे उलोवंक अशें भायर पावता अशें
असं त्यांच्याकडे फुलांची मागे विशेष घेऊन आम्ही रोकडे जात बरं बरं राजा कसं गेला विदेश गए थे विदेशी ना ते मुद्दाम मेळपाक सपोर्ट आयले काडपा लागून साधन ना दसऱ्या दिवाळी चवथी हे 3 मेजर फेस्टिवल आमचे तेन्ना धंदाच्यान तुमी रस्त्यार बसयता जाय तशें आमी जर गोवा करताले आमी मस्ती म्हणटाले आमी सगळ्यांक काडटाले फाटले फावटी वचून मागीर आनी कितें जाता तुमी सगळे बिजी उरता तुमकां थंयसर भायर येवपाक मेळना पूण कितें ते धंदो लाखांनी करोडांनी करून वयता एक गोजावूच घेवन उडयता सगळ्यांना तुमची दिसाक हांगा 300 रुपया जायना मागीर रॉड म्हणटा कितके जाणां सांगता पयलीं पार्किंग मेळना लास्ट आमचे कडेन तंदूर चॅक करपा जाय तें सगळे कडेन आसा म्हणून आमी सगळ्यांनी एक्सपोर्ट जालो जाल्यार जाता तें कशें आहा तें हळू हळू जातलें तें रोखडेंच जाय सगळ्यांचे विचार जुळना न्ही आमचे 5 बोटां 5 वेगवेगळे आहा कारण मातशें कशें ना कशें ते एकठांय करता पूण आमी हें केलां गाडी ऑल ओवर गोवाचे आतां हांगा जर 5 जाण ना हांगा 5 जाण ना दुसरे कडेन आमकां 10 जाणां दवरचें तेंच तूं म्हणजे सगळें गाठी पडल्या ते एकठांय आसा आमी एकठांय ना आमी एक ना ना हें सगळीं तशें आसना पूण थोडे थोडे जाण आतां म्हापसा एकठांय जाता तेंच आमकां त्या खातीर हय तुमचे भितर एसोसिएशन केलां आमी तेका तुमचे खातीर आवाज उठोवंक जाय न्हू खंय आमदार आसा आमदार तेन्ना सारकें
पळयना न्ही कोणाक नाल्यार आतां हांगचो आमदार कितचे फावटी वयता हांगा ते फक्त हय 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 कित्याक गेल्यार ते थंय कोण मेळटा आयज आमी मडगांव मार्केटान आयिल्ले जी आयज तुमी पळोवपाक शकता फुलराणी एसोसिएशन म्हणल्यार खंय तरी एक सपोर्ट जाय एक नीज गोंयकार जे आमचे कितलेशे वर्सां मार्केटान आमची गोंयची बायल्यो एक फुलां भाजी विकपाक बसता सो तांकां एक सपोर्ट मेळना सो आयज आमी आजबीती आमकां दिसलें खंय तरी आमी तांकां सपोर्ट करपा खातीर आनी तांकां सांगलें की बाबा तुमकां फाल्यां कसले त्रास जाता मायग्रेन त्रास जाता किंवा कसले त्रास जातात तर तुमी इतलो असो बिजनेस सांबाळत तुमकां खंय तरी त्रास जाता तुमी आमकां इन्फॉर्म करा म्हणून आमी तांकां सांगलें आसा आमचे डिटेल्स दिल्ले आसा सो कित्याक प्रत्येकान एक प्लॅटफॉर्माचेर तांकां हाडलें जाल्यार फाल्यां खंय त्रास जातले ते तांकां आनी आमकांय कळटलें सो बऱ्या पडटलें ताका लागून आमी तांकां मेळपाक आयिल्ले अशें वाटना डिपेंड ना हॅपी वुमन्स डे आमी इतकेंच म्हणपा उरल्या हॅपी वुमन्स डे पूण आयज जी बायलांची परिस्थिती आहा ती वेगवेगळी बायलां आमकां फोन करून सांगता जावं खंय खंय मार्केटान न्ही घरान सुद्दां कशें हॅरेसमेंट चालू आसा एक कंपनीन कशें हॅरेसमेंट आसा हें सगळे जाण ती आमकां सांगता इतके सकले लेवलार ते हॅरेसमेंट चालू आसा की एकदां एकट्यान तर अशें फोन करून सांगलेलो एक कंपनी नांव घेयना कित्याक एक खंय तरी तेंचें सांबाळून दवरपा जाय जी आमची बायलां आसा पळय तेंचें खंय तरी एक आयडेंटिटी आसा ती सांबाळून दवरपा जाय पूण तिणें अशें सांगलें की एक मॅनेजर भायलो कोल्हापूरचो मॅनेजर मेनली फार्मा कंपनीन तेणें अशें सांगलें की कितने में आती का म्हणून आपल्या कडेन यो म्हणून तर तुका प्रमोशन जाय जाल्यार हे लेवलाचें हॅरेसमेंट चालू आसा जर मार्केट आमी पळयता हांगचो जाल्यार थंय कळटा की ती आतां तुमीच आयकल्या ती लायव्ह आसा हें सगळें तुमी आयकल्या तेंचे त्रास तुमी आयकल्या कशे तरेन ती जगता तें आयकल्या हांगचो मार्केट जर मडगांव मार्केट ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट तो आनी तो आयज खंयच्यो परिस्थिती आयज कितलेशे जाणां हांगा भायले लोक जे इलिगली काम करता इलिगली तेंच्यांनी मार्केट आमचो एनक्रोच केला तो तुमी पळयता हें खंय तरी बदलोवपा जाय आमी प्रत्येकान एकठांय जावंक जाय एटलिस्ट आमचे गोंयकार जर खंय तरी आसा जाल्यार तांकां गिरायक घाला जर ती म्हारग सवाय विकता जाल्यार तांकां एप्रिशिएट करा म्हारग विकता जाल्यार तांकां सांगा म्हारग आसा म्हणून तेन्ना ती खंय तरी इम्प्रूव जातली हें आमकां करचें पडटलें SBI बँक आसा तुम्ही खंय देवा कडेन ना तेकाच आमी एकटे हाडपाक लागून बायलां जी आसा तेंकां एकटे हाडपाक लागून फुलरान इनिशिएटीव घेतला तेका लागून आमी सगळें रजिस्ट्रेशन आमच्या खबर सगळे कडेन सेम हांगाच मडगांव म्हापसा फोंड्या वास्को सगळ्याक तेंच चालू आसा हें आमी जर समज एकटे येयले ना खंय ना खंय झगडपाक मेळटलें नाल्यार तें काय जावपाचें कारण तूं एक आपूण झगडटली दुसरी आनी झगडटा तशें जावपा जाय सगळे एकटे जावपाक तूं झगडटा तेका लागून सगळे एक येवपाक मेन तेन्नाच घे हेजे कडेन फेस्टिवला कडेन हो आमचो लोकसभेचो आशीर्वाद आता सगळ्यांक एक कडेन हाडे आनी धंदो वयर काडे सगळे जावपाक जाय आनी मागीर सब जावपाक जाय रोखडी काम जाय सगळ्याचे आशिर्वाद बरें देव बरें भाभी
दी फाटल्यान हांव काय हिंगाचो ना हरशीं म्हणटा आं भाऊ कसो आनी विदेश आनी सपोर्ट करचो आनी सांगचें सगळ्यांक मार्केटूच जालें ओवरऑल सगळें काबार करप किती परिस्थिती येयला आमकडे शॉप आसना शॉप आसना तयार करतो आनी ते लायक दीस भर वता घेवन रावंक पडटा ती परिस्थिती जाता आमी शेतां आमचे धंदे वयर काडपाक जाय दोन पयशे चार पयशे घरा काडपाक आमी सपोर्ट आनी आमी एक केन्ना अडचण जाता जाल्यार आमी तुमचे बराबर आसतले आमी रजिस्ट्रेशन घेता कितें जाय जाल्यार आमकां फोन करून सांगता गायडन्स करता ना आसा आमकां सगळें इनिशिएटीव आनी कितें आठ जाणां जाल्यार वडील जाता म्हणटा आनी पळय मरे कॅमेरानात होत म्हणले मरे खबर आहा मरे पण हिंगा आहाय दीसभर सारकें मॅडम रजिस्ट्रेशन बरं आसा न्हू सांपडला तो बाबा बाबा बिजी आहात बाजरा सफल बाजरा Kisha.
आमी आमचे धंदो सोडोंक जाय सगळे गोंयकारांनी आतां एक जाग्यार येवपाक जाय म्हत्वाचें आमदार पांयांक येयला अशें तुगेले आमदारचो गिरीश चौधरीचो आरती जाणां कोण मोल्लाचो मोल्लांनी आतां खंय रांदपाक जाय आमकां तुमचो सांगात जायो आनी घराकच जावन उदक जाय तुका हिंगा हे पांचवी घेवन वयर चडोंक जाय सकाळचो सांगलो सकाळी आयज तरी पासून आशा सोडची न्हू होय हें जावपाक जाय तुजो एकमेकाचो सांगात दर्या आनी तुज्या आमदार येयला आमदार तुज्या ओके थँक यू वेरी आमदार हे कारणान लागून आमकां आमदार येयलो आहा हे गोंयकारांक वयर काडला रजिस्ट्रेशन जातालें हय ओके तो आमदार येयला आयल्यान आमी वाडो पंचायती आनी आमचे धंदे वयर मळगेन केन्ना सोडटो आमी मळग्यांनी वचपाचें सोदूंक जाय ऑफिसार सोप्यार बसून येता सुसेगाद बसून केन्ना पात्रांव केन्ना जातलो येता शू लागीं वचपाचो कदलांय वचपाक पात्रांव जावपा जाय आमकां पात्रांव सारकी न्हू जावपा जाता 100 दाखोवपा येयले मागीर तुका मागीर कितें पडोंक जाय आमकां गोंयकार आयज पसून व्हडले चेड्या चेड्या एक चौकी दिवपाक नाका चेड्याक भुरग्यांक एक चौको दिवपाक नाका तेंच्यांनी व्हडल्यान वचपाचें
पुढे यो. कित्याक आज आतांचे धंदे काबार जाले हितून मार्केटान गिराक ते पयली त्याक लागून आमच्या आज परिस्थिती खूब आयला हळे न्हू मेळपाक येना मुद्दो Good. Full supporting. Hello. Madam. सांगा व्हॉट्सअप ऍड कर आम्ही काय मॅडम या ते उलट झालं आहे हे घ्या बरं सगळे करून दे ना कसं कशी लावले ती दिसतात तेवढे तो कशी लावले एक काम करायचं स्पॉट करायला असा एक व्हिडिओ घे ना यो मरे ये मरे टाइम करता कशी या हॅपी वुमन्स डे आनी आमचो इनिशिएटीव आशिल्लो तो फुलराणी इनिशिएटीव आनी तो वुमन्स डे दिसाक आमी आयज तेजो एक 2 पार्टान ते भाग करून आयज आमी भोंवताले म्हापसा आनी मडगांव म्हणून आनी खुबशे बायलां जेंकां आयज खरी गरज आसा की आर्जी खंय तरी येवपा जाय जावं तांकां एक खंय तरी आदाराचो गरज आसा आनी तो आदार दिवपाक आमी फुडें सरले आसा आमी कितकेशेच बाजारांनी भोंवता कितकेशेच बायलांक मेळटा तेन्ना तेंचें जें दुख्ख आयकून खूब वायट दिसता कित्याक आयज कितकेशेच बाजार आसा ते कितकेशे मार्केट आसा थंयच्यान दवरल्या आनी हें एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट अशें मडगांवचें पूण खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावना डेव्हलपमेंट नांवार हेंच्यांनी उडी मारून गेल्ले ते डेव्हलपमेंट खंय पावचो खबर ना मागीर खुबशे अशे बाजार आसा ते जाग्यार टॉयलेट फेसिलिटी ना मागीर बायलां लागून कसलीच फेसिलिटी ना जावं ती वताक बसता जावं तेंचे भितर जे आयज तांकां मायग्रंट येवन ते मस्ती करता जावं तांकां धांवडयता तांकां धमकी दिता हेजेर कोणूच तेंच्या वांगडा रावना आनी एवरी इयर जेन्ना वुमन्स डे आसा तेन्ना आमी याद करता आनी असो इनिशिएटीव करता पूण जेन्ना नॉर्मली वचपा जाय आसता आमकां तेन्ना आमी त्या मार्केटान वयता तेंचे कडल्यान जाणून घेता तांकां आमी सांगता आमी तुमचेच चले कशे आमी तुमचेच भुरगे कशे आनी ते मनान ते तितूनच्यान ती आमकां खूब कितें सांगता आनी आयज आमकांय मातशें दूख दिसता कित्याक आयज आमचो एकूच आमदार आसा तो जाता तितको आपलो प्रयत्न करता भितर आवाज उठोवपा लागून पूण आमकां जाय तितकें जें कितें करपा जाय तें सगळें जायना कित्याक आयज आमी सरकारान ना जाल्यार आमचे कडेन व्हडलेशें कांय ना जो फायनान्स आसपा जाय तोवूय ना पूण तुमचे कडेन मागता की आयज खुबशे जाणां जो मोग दिता आमचो लोक ते खूब मोग दिता आमकां खंय तरी सरकारान येवपा जाय आमकां खंय तरी पावरान येवपा जाय आमकां खंय तरी हातीन खूब कितें आसपा जाय कित्याक आमी दाखोवन दिल्लें आसा की एक आमदार सुद्दां न्यू आमदार जावन सुद्दां कितें करपाक शकता तो आतां येणारे जे लोकसभा निवडणूक आसा तितून आमी दोनी कडेन कंटेस्ट करता आनी आमचो एक गोवा सेंट्रीक पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स त्या पार्टीच्या अंडर आमी फुडें गेल्ले आसा आनी आयज ताका कितकोसोच म्हणल्यार लोकांचो मोग मेळटा आसा
आणि आमी जो आवाज जो गोंय विधानसभेन करता तो आमी दिल्ली पार्लमेंटान वचून आवाज करपा जाय, आमच्या लोकांक लागून आवाज करपा जाय. कितकेशेच कितें कितें जावंक शकता गोंयान, पूण तशें कांय जाल्लें ना. हें खंय तरी आमी आवाज करपा जाय आनी आवाज करतले आमी. तुमी तो जर तेंको दिता आनी आमी एक आस बाळगिता की खूब जाणां ह्या फावटीचो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा, कित्याक आमी फाटले फावटी भोंवताले तेन्ना आमकां खूब कितें एक्सप्लेन करचें पडटा लोकांक. पूण आयज लोक आमकां सांगता, तेच सांगता आमकां की आमी तुमचे बरोबर आसा, तुमी कितें करपा जाय. हेंचेर विटलेले आसा, हेंच्यांनी जी सत्ता बदल केल्लो आसा तेजेर विटलेले आसा, कशे उडयो मारले तेजेर विटलेले आसा. हांगचोय आमदार ताका देवान सांगलें खंय, तो मडगांवचो आमदार देवान सांगलें म्हणून तो उडयो मारून गेलो. हेंवूय विसरपा जायना. आमी तांकां शिकयतलेच कितें, आमी जे आमचे गोंयच्या वाटेक गेल्या तांकां आमी दाखयतले, तांकां आमी सतयतले, तांकां आमी कसलीच काकूट करपाना. आनी हेवूय आमदाराक सांगता, ताका आमी काकूट करपाना की इतकी वर्सां तूं हांगा आयज असो एक आमदार म्हणून जावन आयल्लो आसा. मायग्रंट वोट बँकाचेर तूं जगता, मोती दोंगर सगळो तुवें हांगा हे बाजारान भरलेलो आसा. तांकां तुजो हें मेळटा फाटल्यान, जो तूं तांकां प्रोटेक्ट करता. आनी आमची गोंयकार बायलां आसा ती हांगा रडत आसा. हें खंय तरी बंद जावपा जाय. हेजेर आमी एंड हाडटले म्हणल्यार हाडटले. आमी गोंयकारां बरोबर उबे रावतले. हे रेवोल्युशनरी गोवन्साची तुमकां वॉर्निंग आसा, तशी चॅलेंज आसा. तुमी कितके आमकां रावपाक, कितके आमकां आडोवपाक शकता ते सगळे ते पळयात. आमी आमचें काम करीत रावतले, आमी आमच्या लोकां भितर वचत रावतले आनी लोक हो आसा आयज आमकां सपोर्ट करता आनी हें एक पॉझिटीव चेंज आसा. देव बरें करूं. म्हाका आमची मॅडम आसा वुमन, आमची स्टेट वुमन प्रेसिडेंट, तिजे कडेन मागता की तिणें दोन सांगता. तशेंच आमचे आमदार आसा आनी आमचो रोबर्ट पेरर आसा. आज आमी जायतीं जाणां बायलां मेळ्ळी आनी तेच्या तोंडाचेर एक आशेचे किर्ण पळयले आमी. कोण तरी आमचे पासत एक हांगा दिवपा येयला, कोण तरी आमकां एक एमएलए जो आख्खे गोंयचो आसा, सांतांद्रेचो आसा, पूण तो आमच्या हिंग मडगांव येयला. ताका खूब बरें दिसलें. तेणें हात बाळगली आनी म्हणलें की आमकांय बी जायते पोस्ट आसा ते तुजे फुडें हाडटले म्हूण तेणें आस बाळगल्या. हेच परी आनी दुसरें म्हणल्यार सांगले ते भाशेन कांयच ना बायलांक. आनी आमची गोंयची बायलां की विचपा मेळटा आख्खे गांधी मार्केट आनी आख्खे न्यू मार्केटान विचून काडली आमी. आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां एक शेड ना, शेल्टर ना, वत पडटा, वताचें रखरख आहा, तांकां कावर ना. दुसरें म्हणल्यार तेंचे कितें प्रोड्यूस आसता घरांतल्यान हाडटा ती, पूण ते सांबाळून दवरपा रातभर. जावं हुंदरांचेर बी वायट जातलें, हुंदर खावपाचें शकता, पूण ते दवरपा तांकां शेल्टर ना, एक शेडूय ना आनी तांकां एक स्टोरींग फेसिलिटीय ना. सो हे आमी पळयलें आनी तांची खूब प्रश्न आसा. आनी आमी तांकां सांगलां की अंडर द RGP बॅनर एंड फूल राणी एसोसिएशन आमी जे आमचे कडेन जाता तितलो सपोर्ट करतली आनी अशें म्हणून देव बरें करूं. आयज आमी फूल राणी जो इनिशिएटीव आसा ते इनिशिएटीव अंडर ह्या मडगांव मार्केटान येयल्ले आनी मडगांव मार्केटान आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. कारण आमी जेन्ना पळयताले आयज वुमन्स डेच्या निमतान जेन्ना आमी पळयताले कितलींशीं बायलां तांकां जी हे फेसिलिटीज मेळपाक जाय ती फेसिलिटीज मेळना. आयज तांकां कशें बसचें पडटा, खंयूय रावचें पडटा आनी खंयूय धंदो करचो पडटा. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. कितलींशीं वर्सां जालीं ते आयज अशीच आसा, त्याच लोकेशनार आसा आनी ते तशेंच वचून रावल्ले आसा. सो हे खंय ना खंय तांकां सपोर्ट मेळपाक जाय आनी ताकाच लागून आमी फूल राणी एसोसिएशन जो स्टार्ट केला हेज्या अंतर्गत तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाक. आमचो मडगांव मार्केटूच न्हू, म्हापसा मार्केट, पणजे मार्केट, वास्को जावं फोंडा मार्केट आसा, काणकोण मार्केट आसा, अशे कितलेशे मार्केट आसा ते मार्केट एकठांय येवपाक जाय आनी जी आमची वुमन्स पावर आसा हो स्ट्रॉंग फोर्स जावपाक जाय. कारण तेंचेर अन्याय केन्नाय जावपाक आवाज जावपाक जाय. आनी आयज जेन्ना आमी भोंवले तेन्ना जशें आमच्या मॅडमीनी सांगलें की आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स गावलो, लोकांचो बरो प्रतिसाद गावलो आनी आमी खुबशीं आमची रेजिस्ट्रेशन केल्ली आसा. फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना तांकां लागून कितें करपाक शकता, जावं तेंचे कडेन बसका घेवन तेंचे कडेन उलोवन कितें करपाक शकता हेजे विचार घेवन आमी विधानसभेन वचून मांडटले. कारण आमकां जाय की आमची जी गोंयकार न्हीद गोंयकार जी इतल्यो वर्सां धंदो करता तांकां खंय ना खंय न्याय मेळ्ळो आनी तांकां एक बरें प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें. आयज अशें प्लॅटफॉर्म न्हू, तांकां सायडीक खंय हेजे गटरा सायडीक बसचें पडटा जावं तांकां रस्त्या सायडीक बसचें पडटा, अशें प्लॅटफॉर्म न्हू. तांकां एक बरें प्लॅटफॉर्म जाय आनी त्या प्लॅटफॉर्माचेर तांकां मार्केट चलोवपाक मेळपाक जाय. हांव मागतां रुबटा कडेन की ताणें सांगचें आयचे जे आमचो फूल राणीचो इनिशिएटीव आहलो तेजे बद्दल. फूल राणीचो इनिशिएटीव आहलेलो विश्वेशान मॅडमीन आनी आमच्या आमदारान सांगलां की रिस्पॉन्स जो पळय आहलेलो तो अनएक्सपेक्टेड आहलेलो. आमच्यान इतलो रिस्पॉन्स बरो आसता म्हणून आमी पळय एक्सपेक्ट करना. कित्याक ही आमची RGP कितें आनी फुटबॉल कितें तें लोकांक खबर आहा आनी ते अपेक्षा करताले आमी पावतले काय म्हणून. कित्याक तांकां आमच्या कामाची दर एकल्या आमच्या कामाची म्हायती आहा
पूण एक दूख दिसता आज इतली वर्सां 40 वर्सां जालीं म्हणटा आपल्या 30 वर्सां जालीं पूण 30 वर्सां पासून आयज जालें जाल्यार ती एक फळ्यां घेवन त्या फळ्याचेर आपलो बारीकसो कितें वेपार हाडटात ते वेपार एक प्लास्टीक पोतरी तालपोतरी घालून तेगेर वेपार विकतात आनी आयज शॉपां तांकांय आहा तेंची उर्बा आहा तेंची येवजण आहाय आमकडे एक शॉप आसतो आमचें एक शॉप आसचें आमच्या भुरग्यांची उदरगत जावची म्हणून पूण हें जावं ना तेंचे कडेन कित्याक तांकां कोणें सापोर्टूच दिवंक ना कोणें एक इनिशिएटीव घेवं ना आयज आमी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन हो इनिशिएटीव घेतला कुलरानी असोसिएशनाचो आनी आमचे भारी वावुरता सगळे आमचे कमिटी मेंबर आहात ते आयज सगळे आयज नॉर्थाकूय आहल्यार आयज सावथाकूय आमचे बराबर आयज आमदार इतलो बिझनस स्केड्यूल काडून टायम काडून हो दर गांवांक दर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक भोंवता कित्याक एक गोंयकाराचो हुस्को एक गोंयकाराक वयर काडपाक जाय म्हणून हो हुस्को घेवन आनी असले आमदार जाय आमकां आमचे पासत उलयतले जाल्यार हें असोसिएशन जे आमी तांकां थँक्स दिवपाक आमी फुडाकार घेतला आमी तेंचे बरोबर सदांच आसतले आनी हे भुरगे आयज पळोवपाक घालून आयज मेरेन आहात आमचें विजन आहा तेंचे फुड्यान एक सोपो आसचो वा तेंचे फुड्यान उदरगत जावन तेंचे कडेन एक शॉप गावचें मुखार फुडाराक आनी तेंचे धंदे वाडोवचे आनी तेंच्या भुरग्यांनी हे डिमिनीश जाता म्हणून तांकां इंट्रस्ट काबार जाता हे बिजनसांक घेवपाचो तेंच्या भुरग्यांचो जेन्ना हें बिजनस तेंचे वाडटलें तेंच्या भुरग्यांकूय इंट्रस्ट जातलो हें बिजनस मुखार व्हरोंक आनी हें फकत ना तांकां सांगात आहल्यारूच तें जातलें आयज मेरेन तांकां सांगात मेळोना पूण आतां रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी ह्या फुलरानी असोसिएशनांतल्यान आमी तेंच्या बराबर रावतले आनी तांकां दर एक गोंयकाराक वयर काडटले आनी तेंच्या भुरग्यांची उदरगत करूंक आमी तांकां सदांच आमचो सांगात आसतलो हेंच सांगून हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां स्वागत इतलो देव म्हणून काळजांतल्यान आमचे सगळे बराबर आहलेले म्हजे भावा भयणीच्या नांवांतल्यान तुमकां सगल्यांक इतलो वेलकम दिलो म्हणून आनी एकदां काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं